सगळीं जाणां हात जोडया, बंद करया दोळे आमचे. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता, कित्याक तो जावन आसा आमचें जिवीत. आनी हें जिवीत सुस्कारांतल्यान आमकां मेळटा. इतलो तो लागशिल्ल्यान आमचें जिवीत चलयता. पूण तो येता आनी आमी ताका वळखून घेना. आमी आमचे चुस्तुकीत जियेता. ही चूक आमची. आमी परतून आमचे दोळे ताचेर थिरावया आनी प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना जें आमच्या मनांत काळजांत रिगलोलें आसा, बरें आनी वायट, हें सगळें ताच्या नांवान भायर काडया. कित्याक ताणें आपल्या रोगतान आमकां सुटका, सोडवण, नितळकाय आनी निर्मळकाय हाडलेली आसा. त्या आपणावच्याक आमी इतलोच तोकस घेवया. हें सगळीं आमची चिंतनां, भावना, आठवणी आसा तितल्योय ताका समर्पून ताका आमी स्विकारया प्रत्येक सुस्कारांतल्यान. आनी हे परी तो आमचे सगळे वाडत वेतलो. आमी जोआं बाप्तिस्ता सारकीं उणी जायत वेतले आनी तो आमचे सगळें दुसऱ्यांक आपलें जिवीत परगट्टलो. दुसऱ्यांक तांचेय मदें ताचें जिवीत जें आसा तें उगडापें करून ताकाय शांती, समाधान आनी सुटका, सोडवण फावो करतलो.